तो खंय तरी सेटलमेंट करपाचो म्हणून तेंच्यांनी मागला आनी तेच्या खातीर तशेंच तुमी ऑब्जेक्शनूय तुमी एक लेटर केल्लें आसा. सो तुमचे कितें व्ह्यूज हेचेर? पळय हांव काल सायडीर गेलो, पयर सायडीर गेल्लो, खूब पर्सनल गेलो हांव थिंगा आनी हांवें पळयलां. आनी पर्सनल म्हणल्यार हांवें म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं हांव थंय गेल्लो. धाकटो भुरगो आसतना म्हाका आमचो अंकल सांकवाडे आसतालो आनी आमच्या अंकला कडेन गोरवां आसलीं आनी तेन्ना म्हाका धाकटो आसतना 10-12 वर्सां आसतना म्हाका घेवन दोंगरार घेवन गेलो तेन्ना हांवें तें पळयल्लें. आनीक हें जें कितें सेटलमेंट करपाक सोदता हें शॉकिंग शें सांगपाचें म्हणल्यार, कित्याक इतली ही आमची लेक आसा, ही लेक इतली वर्सांची. म्हाका दिसता आमच्या पुर्वजांनी, म्हाका दिसता आमचे जे सिनियर आहाय तांकां खबर आसा, आमकां ते खबर ना ते इतली वर्सांची. आनी सडनली हे सेटलमेंट झोन करपाक सोदता म्हणल्यार हें कितें म्हाकाय कांय समज. हांवें कितें केलां आतां, जे डिपार्टमेंट आसाय ते सगळ्यांक लेटर केल्लें आसा, जावं TCP केल्लें आसा, PDA केल्लें आसा, पंचायताक सगळे हांवें AD केल्लें आसा, पर्सनली AD केल्लें आसा. सगळे जे पंच आसा तांकां सगळ्यांक AD केल्लें. बाबा हाचेर आमी कितेंय तर आमकां सामान दवरपाक आमकां ही गरज आसा आनी ही लेक जावन आसा आमची रिसोर्सीस जे आमचे गांवांत ही असली रिसोर्सीस आसा म्हणल्यार आमी सामान दवरपाची आमची गरज. एज अ MLA हांव सदांच आसतलो कित्याक आमकां रिसोर्सीस तुमकां खबर आसा आमचे कोर्ताली केसरवाल स्प्रिंग आसा तिवूय हांवें डेव्हलप करपाक घेतिल्लें आसा. आनीक हें काम ऑलरेडी चालू आसा. बाकीचे आमचे जे WRD जे बाकी आमचे जे रिसोर्सीस स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट जावपाची आसा म्हाका. आनी बाकी बारीक बारीक जे आमी जोरे पयले तेवूय आमी RDAचेर हांवें काम घेतलेलें आसा. तुमकां पयर मिडियार तुमी हाडलेलें आसा. अशें म्हाकाय जाय आमचे जे रिसोर्सीस आसा जे आमचे लेक आसा ते सामान दवरपाक. इतलेंच न्हय, जे आमचे 3 आमच्यो लेक आसा. एक लेक म्हणटा ती आमची नावतान लेक आसा. तशीच आमची सांकवाडे बांदोडे थंयसर आसा. बांदोली ऑलरेडी आमी वेटलँड म्हणून हें केल्ली आसा, डिक्लेअर केल्ली आसा. हिवूय जावपाची आसा. खंयचे आमचे वोडान आसा तिवूय आमी वेटलँड करपाची आसा. आनी हिवूय ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा वेटलँड करपाची आमची ज्वारी लेक. आनी हिवूय म्हाका दिसता गोवोरमेंटान जाता तितले बेगीन वेटलँड करून आमकां लोकांक एक हें दिवचें. कितें वेटलँड केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां सामान दवरून आमकां बरें पडटलें. आनी हांव मागता गोवोरमेंटाक जाता तितले बेगीन तुमी हें जे प्रपोजल ते सेटलमेंट जो करपाक लागला तो रिजेक्ट करचो. यू हॅव रिटन टू एवरीबडी हांवें सगळे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे हांवें लेटर केल्ले आसा. प्लस हांव रिक्वेस्ट करता विलेज पंचायत सांकवाड हे सरपंच पंच हेकाय हांव रिक्वेस्ट करता ही तुमी हें करपाक सेटलमेंट झोन करपाक दिवचें न्हू म्हणून हें ऑब्जेक्शन तुमी घालचें. हें हांव तांचे लागीं रिक्वेस्ट करता एज MLA म्हणून. कित्याक जरी तर हे ग्रास रुटाचेर तेणें ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार आमकांय बरें पडटा बाबा फॉलोअप करपाक. लिव्हिंग अस पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑल शूड युनाइट. दिस इज व्हॉट हो गरजेचो न्हू. जेन्ना ही आमकां रिसोर्सीस जे आसा त्यो आमकां गरजेची. ही आमकां सेटलमेंट करपाक नाका.